Check 1, 2. Check 1, 2. सगळ्यांक तुमकां हांव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट खेरीत भाशेन सांता भक्तांची आमी जण एकलो आमकांच देवाच्या हातान घालुया आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आर्कांज डायस आनीक रेजमन गॅविन फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांकां आमच्या मागण्यान दवरुया आयज आमचे फिरगोजेन 130 उमेदवारां क्रिस्माच्या साक्रामेंतान भोट जातात तांचे पासत आनी तांच्या घोराब्या पासत मागुया आयची मिसाची मांडावळ पालोटी आनी रेजिना मुंदी समुदाय करतात तांच्या दर एका घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी ह्या वेळार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणींनो आयज आमचो सासणाचो वैभव भोगतल्या जैतिवंतांचो सोमरोम कोत्ता ही आयची सोमरोमणी सगळ्या सांता भक्तांचो उगडास कोत्ता आनी आमचे दोळे स्वर्गाक लावंक शिकयता आनी देव दितोल्या वैभवाचो बोरवासो दिता हे दोबाजीक पोरबे सोमयार आमी पवित्रपणान आमचे जिवीत जिवंक सासणाक तोखता तसली खुशालकाय आनी संतोष जोडून घेवंक कृपा आनी बळ हे भेटेंतल्यान मागून घेवया आनी आमची लागशिल्ली मरण स्वर्गार पावल्यात त्या सगळ्या सांता भक्तांक सांगाताक घेवन ह्या मिसांत संतोषान वांटो घेवया सांत भक्त जावंक आमकां जण एकल्याक आपोवणी आसा आमच्या बावतिस्मान आमी सगळीं सांत भक्त जावपाक विचून काडलेलीं तरी आसतना आमचे वाटेर आमी आदळून पडटा पातकाक आमी सांपडटा अशोकतायेक आमी सांपडटा ही आमची सगळी अशोकताय सगळी आमची पातकां सगळी आमची पातकाची वंडावण देवाच्या हातान घालून हे मिसाचे सुरवातेक ताचे काकलुतीक उलो मारुया जेजू आमच्या दोळ्या मुखार पवित्र पुस्तक दवरून तुजें उतर आमकां स्वर्गेची वाट दाखयता म्हूण आमी उगडास करता तें वाचूंक आनी नियाळूंक आमी भर घेवंक ना सोम्या काकुतकोर जेजू पवित्र सभेचे शिकवणेचें पुस्तक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून
पवित्र सभा शिकयता ते शिकोवणे आड आमी वचूंक जायना म्हूण आमी उगडास करता, पूण जायते फावटी आमी ते शिकोवणे आड उलयल्या आनी आमच्या फुडाऱ्यांक आमी दुखयल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kakutkor, जेजू सांता भक्तांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी उगडास करता. सोमेस्त सांता भक्तां आमचे भाशेन आसलीं पूण तीं सर्गीच्या सुखाक पावलीं. तांच्या जिविताची देख घेवन तुजे फाटल्यान येवंक आमी प्रयत्न करूंक ना. सोम्या काकुतकोर, Somia kakutkor, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थना. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा समारंभूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भावा भयणीक मुखार घालून हें प्रार्थन आमी विस्वासान करता. स्वर्गी तांच्या सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सुबा कृपेन ह्या संवसारान आमकां विस्वाशी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. Amen. एक बोरिश्ट उरपोन्स हांवें पळयली. ती मेजूंक कोणूच सोकनासलो. सगळ्या देसांचो, कुल्यांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप. हांवें जुवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनीक शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतांदोवांच्या सगळ्या कुळ्यांतली 144
हजार. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजून नजो तोसली एक बोड लोकांची उरपोस हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो, कुल्यांचो, पोरसांचो आनी भासांचो तो लोक. धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून सिंहासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली, सिंहासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तशें मेंढऱ्याक जय. सिंहासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणट्यांतल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धोवी न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यान? हांवें जबाब दिलो, म्हजे सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर दुमाळ्यांतलो सालोमती पावलो. ताणें आपली आंगवस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचे उतर हे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. आनीकदां म्हणया, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात ती सोगली. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकान वयर तीर करून दवरल्या. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाण्यान पांय धरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना तसल्याच मनशांक. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब, असली मनशां देवा आमच्या तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भाग्यवन जुआंवाच्या पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतलो हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बरवसो धरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मलपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia.
तुमी भार वतल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सोगली हांव एकलोच सोगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकाच्यो उरपोंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी देव तांची दया करतलो. काळजान नितोड ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगल्या जिन्सांचें वायट तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोषभरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. लोकांनी तुका क्रिस्ता. सगल्या सांता भक्तांची भाव भयणीनो आयज दबाजीक परब आमी मनयता. सांत भक्त कोण? दुसरो प्रश्न म्हणल्यार तूं आनी हांव सांत भक्त जावपाक शकतात? ल्हानसो नियाळ करुया. पयले सुवातेर सांत भक्त म्हणटात ते जे कोण जेजू क्रिस्ताचेर खोल विश्वास धरून ह्या संवसारान जियेले ते. सांत भक्त म्हणल्यार आतां ते मदेस्ती आमचे आनी जेजू मदें. जेजू सगळ्याहून प्रथम मदेस्ती आमचे आनी देवा मदें. मनशा आनी देवा मदें एकलोच मदेस्ती तो जेजू. जाल्यार आमचे मदें पातकी मनशा मदें आनी जेजू मदें हे मध्यस्ती तांकां आमी सांत भक्त म्हणटा. सांत भक्त म्हणटा ती देवाची हातयारां आमकां बरेपण दिवपाक आमकां राखूंक सांबाळूंक आमचे पासत मागूंक. सांत भक्त म्हणटात ते ह्या संवसारान देवाची शिकवण जी आपल्या जिवितान घातल्या आनी ही भाग्यां आपल्या जिवितान जियेल्यात ते. सांत भक्त आतां ते स्वर्गा राज्यान आसात आनी देवाक रूप रूप पळयतात. आंज बडव्या बराबर आसात. हे आमी आमचे कातोलीक पवित्र सभेन सोत मानता. भाव भयणीनो हे जरी तर सांत भक्त जाल्यार आमच्यान तांचे भाशेन जावपाक जाता काय?
म्हणजे आमच्यान सात भक्त जावपाक जाता काय एक एकल्यान आपणाचेरूच नदर मारून पळोवं येता. आयची वाचपां आमकां दाखयतात एक स्वर्गाची झलक पयल्या वाचपान आमी आयज आयकलां. किरीत भाशेन ही मनशां देवाचो शिक्को पडलेली. शिक्को म्हणटा तो आमी एलिसावान मारता तो न्हू, पूण शिक्को म्हणल्यार आतां आयज आमची क्रिस्माची भुरगीं देखीक आयज तांचेर एक शिक्को पडटा. ह्या संस्कारान ती मानून घेतात की आमी वय आमी जेजूची आनी ह्या भावार्थान आमी घट रावता. हो शिक्को क्रिस्ती भावार्थाचो शिक्को आयज ती आपणाचेर घेतात. बावतिजमान आमचेर असलो शिक्को पडलेलो. जेन्ना आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं हाच्या दुसऱ्या वाचपानूय आमकां उगडास केला. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणून आमचेर जण एकल्याचेर शिक्को आसा. जेन्ना आमचें ऑर्ड जाता ऑर्डिनेशन जाता तेन्ना याज्ञिकी शिक्को आमचेर पडटा आनी हे तिनूय शिक्के काडून उडोवपाक जायना. तर असलो शिक्को स्वर्गा राज्यान जी कोण भितर सरतात तांचेर पडलेलो आसा. हो शिक्को देवाचो. म्हणटूच ही जी मनशां आसात जी आमचे सारकीं जिवन गेल्यात ह्या संवसारान आनी ह्या संवसारांतलें जिवीत काबार जाल्या उपरांत सासणाच्या जिवितान ती भितर सरल्या. सासणाच्या जिवितान भितर सरता आसतना हो देवाचो शिक्को तांचेर आसा. म्हणजे ती आतां आंज बडव्या सारकी ती आतां देवाची भुरगीं जी देवाक रूप रूप पडयतात. आमी देवा लागीं मागणें करता, आमी देवाक आशेता आवंडेता, पूण आमकां देव रूप रूप दिसती पडना. कसो दिसता काय देव आमकां खबर ना. पूण ही मनशां जी सरून गेल्लीं आसात आतां तांकां आमी सांत भक्त म्हणटा ती देवाचें रूप रूप पडयतात. हें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. संवसारांत आसतना हो संवसारी धुमाळो जो आसा तो उतरून ती गेल्या. हो सगलो आख्खो धुमाळो उतरल्या उपरांत आतां ती धवी आंगोस्त्रां न्हेसलेलीं मनशां वो धवी आंगोस्त्रां न्हेसलेलीं अशें म्हण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. तर धवें आंगोस्त्र खंय आसा आमकां? ह्या संवसारान जियेत आसतना आमच्यान धवें आंगोस्त्र घालूंक जाता? दुबाविरेत आमचो कपड्याचो रंग न्हय तो, पूण धवें आंगोस्त्र म्हणल्यार किरीत भाशेन देवा लागीं आमचो जो संबंद आसा आनी देवा मुखार जी आमची नितळसाण आसा निर्मळपण आसा तें आयच्या दुसऱ्या वाचपान जें आमी आयकलां बागेवन जुवांव आपले चिठीन बरोवन सांगता. आमकां निर्मळ केल्या ती आमी आमचेच वस्तुंगी न्हय, पूण देव आमकां विचून काडटा आपली भुरगीं जावपाक आनी हे जे सोयेक आमकां दिल्यात तातूंतल्यान आमी आमचीं आंगोस्त्रां वा आमचें रूप वा आमचें भितरलें सारकें जें आसा तें निवळ करता. कित्याक तें पातकान बसटवलां आनी तें निवळ करपाक तें धवें करपाक देवाच्या मेंढऱ्याच्या रोगताची गरज. देवाच्या मेंढऱ्याच्या रोगतान तांणी आपलीं आंगोस्त्रां धुवन धवीं केल्या. म्हणजे जें पातक जें आसा तें काडून उडयलां आनी तांचें जिवीत नितळ निर्मळ जालां. देखूनच देवाक रूप रूप पळोवंक आनी त्या जोम्यान एक काय बरो व्हडलो आंकडो सांगला 144,000. हो आंकडो लिमिटेड नंबर कसो न्हय, पूण जायतीं जाणां थंयसर आसा जीं विचून काडलेलीं आनी जीं भाग्यान जियेल्यां. ताचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां भाग्योवन जावपाची वाट दाखयता. दुबाविरेत आमकां 10 मानामेंत आसात दिल्ले आनी ह्या 10 मानामेंतां प्रमाणे जरी तर आमी सारकीं जियेलीं जाल्यार आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जाता. कालच्या दिसाक आमी आयकलां देवाक मानता तसलें जाता आनी देव आमकां देण्यांनी भरता. देव आमकां पिकावड दिता. देव आमकां आपणा सारकीं करता. जाल्यार हे 10 मानामेंत तांचे बरोबर जेन्ना आमी ही भाग्यां जियेता तेन्ना एक सुभागीपण आमचे मुखार आसा. सुभागीपणाचें कारण आमचे मुखार आसा आनी त्या सुभागीपणाक लागून जी खुशालकाय येता ती आमचे मुखार दवरल्या. ह्या 8 भाग्यांनी खुशे मनान गरीब ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें. म्हणटूच खुशे मनान जरी तर आमी गरीब जाता म्हणजे ही आमची परिस्थिती, हें आमचें सुभागीपण,
तर सुभागीपण तातूंतल्यान आमकां खुशालकाय तातूंतल्यान आमकां येता तें स्वर्गीचें राज आमचें जाता. हेच भाशेन दर एक भाग्यां आमी जेन्ना जियेता जावं आमी शांती करपी जाता जावं आमी रुदन करता जावं आमी देवा भाशेन दयाळ जाता आमी प्रमाणीक जाता वो आमी सवस्काय करता दुसऱ्या मदें प्रमाणीकपणान आमी जियेता वो आमी आमचेच भितर शांती करपी जाता तेन्ना देवाचें राज आमचें स्वर्गीचें राज आमचें. आनी हीच ती भाव भयणां जी आमचे बराबर जियेतालीं आमचे सांगाताक जियेतालीं ती सुभागी जाल्या आनी सुभागी जाल्यान देखून ती देवा मुखार आसात आनी देवा मुखार आसात देखून तांकां आमी सांत भक्त म्हणटा. जाल्यार दुसरो प्रश्न हो आमच्यान जावपाक जाता. आयज आमचें जिवीत कितलें अवघड आमकां खबर आसा पातकाच्यो ताळण्यो कितल्यो त्यो आमकां खबर आसा संवसाराची आशा कितली आमकां सतायता हेंय आमकां खबर आसा. आयज ह्या संवसारान दादागिरी गुंडागिरी आनी दुडवांचो फोर्स कितलो चलता हेंय आमकां खबर आसा. तेच बरोबर ज्या कोणाच्या हातान पदवी आसा ते दुसरे जे आसात भोव करून उण्या दर्जाचे आसात मायनॉरिटी आसात वो समाजाचे देगेक आसात गरीब आसात तांकां कशे कशे भाशेन सतायतात ते आमकां दिसाच्या दिसाक दिसती पडटा. जायते फावटी जिवीत ह्याच संवसारान जिवंक अवघड जाल्लें आसा. आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना ज्यो पॉलिसीज आमचे पासत जातात जी म्हारगाय वाडटा आमच्यान सोसूंक जायना. जायतीं जाणां म्हणटात जीव दिल्यार चड बरो ह्या संवसारान आनीक जिवंक जायना. जाल्यार असल्या संदर्भान भाव भयणीनो जो धुमाळो आयच्या पयल्या वाचपान प्रकाशनाच्या पुस्तकान आमी आयकलां त्या धुमाळ्यांतलीं उतरून जीं आयल्यात ती मनशांय जाल्यार ह्या संवसारान जरी तर आमी आसा आनी हो धुमाळो आमचे बरोबर आसा आमचे भोंवतणी हें सगळें चलता जाल्यार वय आमच्यान भाग्यवन जावपाक जाता. हो सोयेग आमचो दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू बिकम सेंट्स. हें जरी तर आमी मानून घेतलें जाल्यार ह्या धुमाळ्यांतल्यान वचूंक म्हणजे हें सगळें जें आतांच म्हणलां तें सगळें सोंसूंक वो ताचेर जैत व्हरूंक आमकां सोंपें जातलें. कित्याक आमची नदर ह्या संवसाराचेर ना. आमची नदर ह्या संवसाराच्या मनशांचेर पदव्यांचेर वो म्हारगायेचेर वो दुयेंसाचेर वो ताळण्यांचेर ना. पूण आमची नदर स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार नदर आसप म्हणल्यार आमी ही भाग्यान जियेता. जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमकांच सांगुया वय आमकां सांत भाग्यवन जावंक जाता आनी आमचे मदें संबंद आसा जे आमी आसा त्या संवसारान आमचें पयण करता ह्या संवसारान आमी एक पवित्र सभा आमचें पयण करतली पयणारी पवित्र सभा. जाल्यार जीं आमचींच मनशां आसतलीं तीं बरें जिवीत जिवन भाग्यान जिवन 10 मानामेन पाडून देवाचें उतर वाचून देवा लागीं एक जावन तीं आतां उतरून स्वर्गाराजन आसात. जैत मेळ्ळा तांकां ह्या संवसाराचेर. ह्या पासत ती जैतिवंत पवित्र सभा तांचे आनी आमचे मदें संबंद आसा. तांकां आतां आमच्या मागण्याची गरज ना पूण आमचे पासत दर एक घडयेक देवा मुखार ती मागणें करतात. ह्या पासत जायते फावटी आमकां समजना खंयच्यान तावन आमच्यान हें सुटावें करूंक जालें ही देणी म्हाका खंयची आयली जायते फावटी आमकां खबरूच आसना. पूण ही जी आमची सांतां भक्तां आसात ते आमचे पासत हें बरें मागून धाडटात. तांकां घडये वळेरीन खंयचेच घालूंक ना. दर दिसाक आमकां एक एक सांत आसा थंयसर घडये तांची नांवां नात. 144,000 जाणांक घालपाक आमचे लागीं येदो व्हडलो कॅलेंडर ना. पूण ही सगळीं सांतां भक्तांची आसात ती घडये आमची आवय बापूय आमची शेपाय शेमाय वा आमची भाव भयण वा आमची भुरगीं जीं ह्या संवसारांतलीं सोंपून गेल्या तांचे मदें आनी आमचे मदें हो भावार्थाचो संबंद आसा. जैतिवंत पवित्र सभा आमी पयणारी पवित्र सभा जाल्यार तिसरी पवित्र सभा आसा कश्टवतली पवित्र सभा. तांचो आमी फाल्यांच्याच दिसाक उगडास करता आनी आमी म्हणटा ती पुर्गोतरीन आसात. ती कश्टवतात आजून पासून तांची शुद्धी चलता नितळसाण चलता देखून आमी तांचे पासत मिसां भेटयता आमी तांचे पासत साक्रिफीस भेटयता आमी तांचे पासत सिमितेरीन वचून तांकां वर्साच्या वर्साक एक भेट दिता वो तांच्या नांवान आमी कोणाकूय बरें करता कोणाक जेवण घालता कोणाक कपडे दिता वो आनी कसल्योय बऱ्यो करण्यो तांच्या नांवान आमी करता.
घोडी कोण शिकपाक सोदता आमच्या मेल्ल्या आवयच्या बापायच्या वो आमच्या पुर्वजांच्या नांवान आमी एक स्कॉलरशीप दवरता वो तांच्या नांवान घोडी आमी एक मेडिकल फॅसिलिटी आमच्या गांवच्या लोकांक दिता एक एम्बुलन्स दवरता वो आनीक दुसऱ्यो खंयच्योय वस्तू तांच्या नांवान म्हणटच तांकां ही शुद्धी मेळचे पासत आमी जी संवसारान आसा ती आमचो वावर करता जी कोण मरून गेल्यात आतां सिमितेरीन तांकां पुल्लोली आसात वो आमी म्हणटा जी पुर्गोतरीन आसात तांणी आपणा पासत कांयच करूंक जायना त्या पासत ती कोश्टवतली पवित्र सभा आनी आमी जो भावार्थ आमचो उच्चारता सोत मानता म्हणटा तेन्ना हें सोत आमी 2 दिसाक उच्चारता भक्तांचो एकठार आमी सोत मानता भक्तांचो एकठार म्हणल्यार वो आमची जैतिवंत पवित्र सभा आमी पळयणारी पवित्र सभा आनी कोश्टवतली पवित्र सभा आजून भावार्थान एक कित्याक आमी एक भावार्थ जियेल्या आमी एक क्रिस्ताचेर सोत मानता तर सुरवातेक आमी म्हणलां सांत भक्त कोण जे जेजूचेर विस्वास धरून जियेले ते जाल्यार आयज आमी सांत भक्त जावपाक जाता जेजूचेर आमचो खोल विस्वास धरून दुसरो कोण ना एकलोच जेजू क्रिस्त ताचेर आमचो खोल भावार्थ दवरता ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना आमच्यान ही भाग्यवंतपणाची वाट धरूंक जाता भाग्यवंत आमी म्हणल्यात मध्यस्थी जेजू मदें आनी आमचे मदें आमी जरी तर दुसऱ्या पासत मागता दुसऱ्या सवें आनी देवा सवें जरी तर आमी मध्यस्थी जाता मागण्या वरवीं जाल्यार आमकां सांत भाग्यवंत जावपाक आमकां असो एक आसा आमी म्हणलां सांत भक्त म्हणल्यार देवाची हातयारां आमी कोणाची हातयारां जाता मनशांची हातयारां जरी तर आमी जाता जाल्यार सांत भक्त जावपाची आमची वाट बंद वो जे कोण पदवेदार आसात जे पॉलिटिशियन आसात आनीक वायट करपाक सोदतात वो जे कोण संवसारान आपणाचोच आख्खो कंट्रोल करूंक सोदतात तांची आमी हातयारां जाता सांत भक्त जावपाची वाट बंद पूण देवाची हातयारां जावन आतांच आमी जें शुभ वर्तमान आयकलां ते भाशेन जरी तर आमी सवस्थकाय हाडपी शांती हाडपी बरेपण करपी प्रमाणीकपणान जियोवपी जरी तर आमी जाता जाल्यार आमच्यान सांत जावपाक जाता तर भाव भयणीनो असो एक आमकां आसा कित्याक आमी देवाची भुरगीं बावतिजमांत आमकां वेंचून काडल्यात तर हेंच बरेपण हेंच क्रिस्ती जिवीत आमी जिवुया आनी सांत भक्त जावपाचे वाटेर आमचें पयण सांगाती एकामेका बरोबर एकामेका पासत मागून करुया सगळीं उबी रावया सत मानता देवा सुरपदवेदार बापा स्वर्गान तुमी चार वचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याक तुका आमच्या सोम्या तुका पवित्र आत्म्या वरवीं गोरगुस्तो मवलो आंकवार मरेतान सोरलो कोंसप्या काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिटिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गाक सोडलो सुरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचे मेल्ल्यांची सुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार आत्म्याचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सदांचें जिवीत आमेन आमची थोडीशी मागणी आतां आमी सांगाती देवा मुखार दवरुया आमच्या धार्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया आपल्या आनी पोजेच्या आत्मिकताये पासत गौणीक वाड नेटान करूंक बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे आमच्या सरकारी सेवकां पासत मागुया आपल्या धर्मांक तांचें भाग्यवंतपण जिवंक सत्यात आनी दिवंक बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेर आयकून घे
मेळोन कोश्टताल्या पासत मागुया. कोश्टांतल्यान बागीवोन पोल जोडूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेर आयकून घे. आमची मेलोली मोरून स्वर्गात पावून सातां भोगतां जाल्यान तांच्या मागण्याच्या आदारान आमी वायगोनपणाचे आपोने आमच्या जिविताचो हावेस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोळेर आयकून घे. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आनी एक पावटी आयज आमची 130 भुरगीं क्रिस्माचो साक्रामेंत घेतात तांचे पासत मागुया. सर्गीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं पवित्र आनी निर्मळ आनी नितळ जावन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा भयणी सांगाता सात भक्त जावपाक आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां तुजी भुरगीं कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पोगी शुभेच्छा लावा. सर्वेस पोर मानून घेवं. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विणवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे आवयचो सर्गीच्या जेरुजाल्याचो आज करतांव आमी उत्सवाचो दोबाचो. तुवें मोहिमेक पावलेल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणाक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सभेचो. आमी तुजी असोक्त वाटसर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सरतांव धावी आनी सोमेस्त तुज्या
दुतां भक्तां सांगाती आतांच तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. हातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. तें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गुट पोर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुरो जीवना पोरवे तुवेला कसोरे सोया. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ज्या सगळ्या भक्तांचो आयज आमी उगडास करता तांच्या सांगाता सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ह्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमची सातां भक्तां आमचे पासत देवा लागीं विनंती करीत आसात आमकां जोडेंकल्याक सांत भक्त जावपाक ह्या संवसारांतल्यान जिवीत जिवंक आपयल्या देवाचे कृपेन आमी सगळीं सात भक्त जावंक बराबर जेजून केल्लें प्रार्थना बापाक बारया आमच्या बापा बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज संकाय तुझी कशी जाता तशी संसारांतल्या आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या थंय म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Oh
गोडेच मेळटा अशी मनाची गोडोरी गोडेच बागी स्वर्गीचे राज गोडेच ताचे गोडेच ताचे अशी मनाची गोडोरी गोडेच बागी स्वर्गीचे राज गोडेच ताचे गोडेच ताचे. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवे तुजीच अजापून पदवी आनी अगणीत पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणीच्या आदारान आमी हांगा वाटसुरांच्या जेवणान वांटो घेता ती तुझ्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुझ्या मोहिमेवन भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज आमच्या भुरग्यांचो क्रिज्म सांजेर 4 वाजता जाता. जशें सांगलां, आयज दिसभर तुमी फाल्यांची तयारी करपाक म्हणजे आमचे सिमिटेरीन तयारी करपाक 1 वाजता पासून तुमी तें करूं येता. 1 वाजता सिमिटेर बंद जातली आनी 6 वाजता पासून ती बंद आसतली. 6 उपरांत कोणाचेंय उरलां जाल्यार तें तुमी येवन करूंक जाता. फाल्यां 3 मिसां जातलीं इगोर्जेन. पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें मीस 7:15 आनी तिसरें मीस 8:30 वाजता. आमकां जायत्या जाणांक आदीं बरीशी संवय आसली 3 मिसांनी भाग घेवपाक, पूण हे पावटीक सगळ्याच्यान 3 मिसान भाग घेवपाक जायना. एकाच मिसाक येवचें. जाता तितल्यांकूय मिसान भाग घेवंक सोयेक मेळचो अशी आमची विनंती. आमची 2 मिसां लायव्ह स्ट्रीम जातली. तुमी 1 मिसाक जरी तर आयल्यांत आनी दुसऱ्या मिसान तिसऱ्या मिसान भाग घेवपाक सोदतात जाल्यार घरा रावन तुमी ह्या लायव्ह स्ट्रीम मिसान भाग घेवं येता. तेच भाशेन आमी ही फाल्यांची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळया आनी आमच्या मेल्ल्या पासतूय आमी मागुया. आयज 10 ते 12 वाजता सगळीं क्रिज्म घेतल्यांची आवय बापूय आसात, तांणी ही निमणी तयारी करपाक येवन आदार करचो म्हूण विनंती करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर.